प्रश्न असो आसा की हो भेदभाव कित्याक हो म्हजो प्रश्न. हो भेदभाव तुमी कित्याक करता? जर तुमी तिनूच एडवर्टायजमेंट दिया, तुमी आज ह्या पेपरान दिले, फाल्यां दुसरे 3 करा, परत तीच 3 करा, कितें तरी क्रायटेरिया तातूंत आसपाक जाय. स्पीकर सर, हाकाय थोडोसो क्रायटेरिया आसा. दॅट डिपेंड्स अपॉन द सेल ऑफ दॅट पेपर. खंयच्या पेपराचो सर्क्युलेशन कितलो आसा ताजेर तो एडवर्टायजमेंट दिवपाचो आसा. शेवटी सरकाराची एडवर्टायजमेंट आसतली किंवा सरकाराची एखादी आमी म्हणटा एड आसतली, ही चड लोकां कडेन पावपाक जाय हो सरकाराचो उद्देश आसा. आनी त्या माध्यमांतल्यान म्हणजे एखाद्या खंयच्या पेपराक एखाद्या वेळी कमी केलें आसतलें. दुसरी गोश्ट, कदाचित त्या पेपर हो जो आसा हो एप्रोच जावपाक तेय कमी पडटा आसतलें. अशें कांयच ना की आमचे कडल्यान भेदभाव जावंक ना. आमी आमचें सरळ म्हणणें आसा, आतां आमी म्हाका दिसता नवीन पॉलिसी बी डिसायड करपाक घेतल्या. त्या पॉलिसीच्या अनुसार आमी पळयता की डिपेंड्स अपॉन द सर्क्युलेशन आनी सरकाराची पब्लिसिटी म्हणजे एडवर्टायजमेंटच्या बाबतींत आसतली किंवा टेंडर डॉक्युमेंटच्या बाबतींत आसतली. आमी सगळ्या डिपार्टमेंटाकूय बी म्हणजे त्या पद्दतीन हांव इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटांतल्यान मूव जातली. सो दॅट हेन्स फोर्थ आमी काळजी घेता ज्याचें सर्क्युलेशन ज्या पद्दतीत आसतलें आनी जाका प्रिफरन्स दिवपाक जाय. म्हणजे एखाद्या दुसऱ्या पेपराक खंयसर कमी जालां आसतलें अशें हांव म्हणना. बट काही पेपर जे आसा, काही टेंडर्स ही नॅशनल लेवलाचेर वचपाचे आसता आनी जर तेजें सर्क्युलेशन जर स्टेट लेवलाचेर आसत, आतां फॉर एग्जाम्पल आमी एखादो टेंडर बीड करता आसतना आमकां नॅशनल लेवला वयल्यान जर एखादो आमकां टेंडर बीड जावपाक जाय जाल्यार तेजी न्यूज ही नॅशनल लेवला वयल्या पेपराचेरूच वचपाक जाय, ती लोकल पेपराचेर वचून जावची ना. त्या खातीर एकदां प्रिफरन्स जो आसा हो उरता. स्पीकर सर, स्वाती मातशें म्हजो तिसरो प्रश्न व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्यो सगळ्यो आमी एडवर्टायजमेंट दिता आनी तेय छापता, कारण ते केन्नाच ना म्हणना. पूण तांकां पेमेंट टायमार जायना. तांची कंप्लेन कितलीशींच लेटरां ते तुमकां बरयता, पूण केन्नाच तांकां पेमेंट टायमार जायना. हें कित्याक? स्पीकर सर, पेमेंट डिले जाता आसतलो, हांव ना म्हणना. बट पेमेंट जो डिले जाता, एकदां तांची बिलां ही आमच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन पावपाकूय बी उशीर लागता. ही गजाल आसा. बट हेन्स फोर्थ जर पेमेंटांचो जो टायमार पळोवपा जाय, हांव त्या खातीर आमी म्हटलां की आमी जो पर्यंत आमची पॉलिसी फायनलायज जायना, म्हणजे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या थ्रू सगळें जर सर्क्युलेशन जालें जाल्यार आमकां चॅक दवरपाक आनी कोणाचो पेमेंट म्हणजे आमी खंयची एडवर्टायजमेंट पयली दिल्या तिजो पेमेंट हेन्स फोर्थ पयली करपाक ते आमी सिस्टीम जी आसा ही एकदां सिस्टीम जाग्यार उडयता. हेन्स फोर्थ कशें आसा, आफ्टर ऑल म्हाका दिसता प्रेस मिडिया जे आसा तांच्यांनीच आमकां पब्लिसिटी दिवपाक जाय. त्या खातीर तेंची बिलां पेंडींग दवरपाची आमची इच्छा ना. त्यांची बिलां जी आहा पळय ती जाता तितली बेगीन दिवया. त्या खातीर ती एकदां पॉलिसी फायनलायज करता. 3 वर्सां तांची पेमेंट जायना म्हणून म्हटलें न्ही हांवें. खंय तरी हें स्टॉप जावपा खातीर म्हाका हें हाडचें पडलें. हांव एकूच सांगता की त्या खातीर सांगता हांव परत एकदां, कदाचित ती प्रेस मिडियाची बिलां आसा म्हणून माननीय सभासदांक ती बेगीन फारीक जावपाक जाय हाची तांकां चिंता आसा. कारण शेवटी ते प्रॉम्प्ट आसताले बिलां फारीक करण्याच्या बाबतींत. म्हाका दिसता आमी ती बिलां जी आहा प्रेस मिडियांची ही जाता तितके बेगीन फारीक करपाक घेवया. एकदां पॉलिसी डिसायड जाली काय तांची बिलां आनीक उरची ना. ह्या पळयत स्पीकर सर.